आम्ही सजेरादे या पर्यासात आम्ही सजे बलिदान फुरगस कुटुंबाच्या खातीर बटयत आसतना अर्गां जावन बटयतात मेल्विन बी क्रिस्टोफर निराला, अर्गां जावन लिन नजरेत बॉम्बे, अर्गां जावन मॅकलिन नोरोना कुडप, अर्गां जावन वेनिशिया आनी प्रवीण डिसोजा सीमानगर, अर्गां जावन सांजुजेच्या मनाक पवस्तीन आनी डेइसी डिसोजा अवशायन, अर्गां जावन फ्लेवन आनी जोविटा डिसोजा अवशायन, अर्गां जावन रोनिन टियोन कुवेल्लो धर्मागिरी जन्मदीस अचानकच्या वेळार, पियात लोबो अचत्म्या खातीर लुसी वेरोनिका लोबो देवरा पदाव, पाउल आनी बेन्नी मोंतेरो अंचत्म्या खातीर जेराल्ड मोंतेरो आनी कुटुंब देवरा पदाव, आल्बर्ट रोजी आनी सेबेस्टियन पिंटो अंचत्म्या खातीर जोसेफ आनी रेश्मा पिंटो धर्मागिरी, रिचर्ड पिंटो अचत्म्या खातीर रेश्मा आनी जोसेफ पिंटो धर्मागिरी, उल्लास मेनेजिस अचत्म्या खातीर जोसेफ पिंटो धर्मागिरी, रूपा रे कोलोबो इचत्म्या खातीर रेश्मा आनी जोसेफ पिंटो धर्मागिरी, रेसल डिसोजा इचत्म्या खातीर चोविटा डिसोजा आनी कुटुंब शांतीनगर, लेथिशिया मोंतेरो इचत्म्या खातीर मॅक्सिम मोंतेरो आनी कुटुंब आनेगुंडी, एंटनी पिंटो अचत्म्या खातीर मेल्विन मेनेजिस किरम, विन्सेंट डेसा अचत्म्या खातीर फ्लोरिन डेसा एवशाइन. इराद्या खातीर मागताना आमच्या त्या सवां खातीर आनी इराद्या खातीर आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. सद्या काळाची तिसरो आयतार आमी संभ्रमता. देवाच्या भुतार आमी वसता, देवाच्या भुतार नियाळता, देवाच्या भुतार आमी परगट करता. आमी वाचले देवाच्या भुतार आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक जाय. देव पवित्र पुस्तका मुखांतर ताच्या उतरां मुखांतर तो आमकां आमचे कडेन वळयता. ते उतरां आमच्या काळजांत रोबोंक जाय, आमच्या मनांत आनी काळजांत ती कार्याग्रत जावंक जाय. ह्यो जावन आसा संदेश आयच्या देवस्तुतेंत हांवन आमकां मेळचो. सबारपटी देवाच्या उतार आयकून त्या पाटी ज्या बरी जियेनांतल्या खातीर आमी पाश्चात्तापाव्या, आमची पातकां वळखून घेवया. देवाक आमी पेल्याक आमी दुखयले आसा. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरण सांगता. वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां समकारी मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
Sumia kakluka, Sumia kakluka, Krista kakluka, Krista kakluka, Sumia kakluka, Sumia kakluka, महिमा देवागुण सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या सोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुरता सुम्या देवा देवाचे श्री तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुत बापाच्या तुझ्यात पोचलाय आमचे मागे मानून घे देवा माझे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुझ्या कुशेप्रमाणे जायशें कर तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचे जिवीत बऱ्या करणारी बरोवन वसो हे आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना नेहेमियाच्या पुस्तकांतले वस 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचे पुस्तक समुदाया मुखार हाडले समुदायांत दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतली सकडा आसली उदकात द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावन एज्रान सकाळींतवन 2 पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकडांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगले सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचे पुस्तक चीत दिवन आयकले शास्त्री एज्रा ह्या पसत केल्ल्या रुकडाच्या एका पिठाचेर उबो रावलो सगळ्या लोकांना पळयसरकें एज्रान पुस्तक उक्तें केलें कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास ऊंच जाग्यार तो उबो रावल्लो ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगळो लोक उबो रावलो एज्रान सर्वेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांना आपले हात वयर उबारून जाप दिली आमेन आमेन उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीर सश्टांग सरपडून ताका नमस्कार केलो एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगले आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजूंचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भशेन दिलो उपरांत नेहेमियान म्हणजे राजापालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकून दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें हो दीस
सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा, वट जेवण करा आनी मधूर पिवन घेया, आनी कांय तयार करूंक नासलेल्यांक थोडो वांटो दिया, कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मनाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बोळ. देवाचें उतर हें. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र आईबाबेने जीवाची घटायते. सर्वेस्पराची नियमावळ विश्वास पात्र. नेणाऱ्यांची ती जाणवा. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्मो स्पष्ट दोळ्यांचो मुजवार. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. तुझी उतरां सौम्या आत्मीक जीव दिता. ता बावलान कोरेतकारां बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, कूड एक जाल्यारी संदे जायते आसात. कुडीचे ते सर संदे जायते जाल्यारी एकच कूड. तेच बरी क्रिस्तांताय करता. आमी समेस्तांनी, जुदेयांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्मो थंय भविस्थान घेतला. एकच आत्मो समेस्तांक पिवणसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो, न्हय बगार जायते सांदे. पांय जर म्हणत हांव आत न्हय देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय तर कुडीचो न्हय जाता. आनी कान जर म्हणत हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय तर कुडीचो सांदो न्हय जाता. सगळी कूड दोळोसो जाल्ली जाल्यार आयकूंची सकत खंय आसती. तशेंच सगळी कूड कानस जाल्ली जाल्यार परमळ घेवची सकत खंय आसती. देखून हे कुडीत वेगवेगळ्या सद्यांक देवान आपणाक जाय तशें वेगवेगळें स्थान दिलां. ते सकट एकच सांदो जाल्ले जाल्यार खंय कूड खंय आसती. पूण आतां संदे जबार जाल्यार ही कूड एकच दोळ्यान आतां म्हाका तुजी गरज ना म्हणूंक जायना. तशेंच तकलेन पांयाक तुमची गरज ना म्हणूंक जायना. ह्या शिवाय कुडीचे चड अस्कत म्हणून दिसतात ते संदे चड गरजेचे आनी उणे मर्यादेचे म्हणून आमी लेखता. तसले संदे आमी न्हेसता. अशें सोबाय नासलेले आमचे संदे आमी न्हेसोवन सोबयता. पूण सोबाय आसलेल्या संद्याक न्हेसण्याची गरज ना. अशें कुडींत तंडूक जाणां जावच्याक संद्यांनी एकामेकाची हिता पासत पळोवच्याक देवान ऊन आसलेल्या संद्यांक चड मान मेळसो कर कूड रचल्या. एका संद्याक दुखता जाल्यार सकट संद्याक दुखता. एका संद्याक मान लाभात जाल्यार सकट संद्याक संतोश जाता. तुमी तर क्रिस्ताची कूड हरेकलोय तिसो सांदो. पवित्र सभेत देवान नेमल्या ते हे पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोंदार हाचे फाटल्यान आसर हें करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याची सेवा करतले
आडाळतेदार विविध भाशेन उलयतले तर सक्कडी दमदत गाय सकट प्रवादी सकट शिक्षक सकट आसल्या करची करची सकत आनी विचित भाशेन उलोवचे देणे वा भासाचो अर्थ सांगचे देणे आसा देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सान लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसुम्या बहुमानेस्त तेओफेला आमच्या मध्ये घडून आयलेल्या संगतीची एक वर्दी सुरतावन तो स्वता पळयल्यान आणि सुवार्ता परगट केल्ल्यानी आमकां सांगून दिल्ल्या प्रमाणे बरोवंक हाचे आदी सबार आनी प्रयत्न केल्ले आसा देखून हे मानेस्ता ह्यो सर संगती मुळात हांव सत्रायेन समजून घेतस तो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें कुशिवेली हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकून सत म्हूण तुका खचित जातलें उपरांत जेजू पवित्रात्म्याचे सक्तेन बरोवन गलिल्याक फाटी आयलो ताच्या विशयांतली खबर भोंवतणेच्या सगळ्या गांवांनी गजली तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आणि समेस्त ताका नांवाडूंक लागले अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपल्या सवया प्रमाणे सब्बाताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतच ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तका सखोवळो अन्न दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदन आसल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दंडसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे बरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला वाचून जाताच पुस्तक कवळ्ळें सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो थंय आसल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर खंसून आसता तो तांच्या लागीं म्हणालो आतां तुमी आयकल्लें हे पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें देवाचे उतार हे वाखणी तुका ख्रिस्ता क्रिस्ततई मगाळ भवनो आनी भयणीनो देवाचे उतार पयलें आसलें देवाचे उतार देवा सोवें आसलें देवाचे उतार देव जावन आसलें ताच्या उतरा मुखांतर आमी कितें पळयता सोबीत संवसार ही सोबीत सृश्टी रचीत जाली देवाच्या उतराक आमचे सवय येवंक मौन जालें देवाचे उतार आमच्या सांगात आयलें जेजू मनीस जालो आनी ह्या संवसार येवन तो जियेलो पापा बेनेडिक्तो सोलोवो देवाच्या उतरा विशयांत अशें म्हणटा सगळ्यांक स्विकार करूंक साध्य जावचें
दैवीक काकोळतीचे जर देवाचे अवतार जावन आसा सगळ्यांक हर एकल्यांक स्विकार करूंक जमचे. जात मत जनांग कसलेंच ताफावत करनासतना कोणाकी स्विकार करूंक जमचे तसलें दैवीक काकोळतीची जर देवाचे अवतार म्हणून पापा बेनेडिक्ट सोलोवा म्हणटा. आनी एक पाप साहेब अशें म्हणटा देवाचे अवतार आमच्या बापान आमच्या खातीर बरयलेले 73 मोगाचे लिखणे 73 मोगाचे लिखणे म्हणून तो पाप साहेब म्हणटा. देखून देवाचे अवतार आमी वाचूंक जाय. रॉबर्ट ब्राउनी एक कवी ताच्या जिवितांत घडिल्लें घडीत तो अशें म्हणटा. तो एक पटी एका घरा गेल्ल्या वेळार एका स्त्रीयेक तो भेटता आनी त्या स्त्रियेचें नांव एलिझाबेथ बाट. आनी ह्या स्त्रियेचो बापूय बाट. ही स्त्री 12 वर्सां प्रायर वाहन अवघडांत ती अंतुळणार पडटा. तिका सोलोंक कश्ट जातलें अंतुळणार आसता. आनी हो मनीस रॉबर्ट ब्राउनी तिका मेळोंक गेल्ल्या वेळार तो तिच्या मोगार पडटा. स्त्री अंतुळणार आसा पिडेस्त सोलोंक जायना तिच्या मोगार पडटा आनी तिच्या लागीं म्हणटा हांव तुजे लागीं लग्न जाता. पूण त्या स्त्रियेच्या बापायचें अडकळ आसलें कित्याक तो बापूय आपल्या दुवेचो इतलो मोग करतलो की आपणाची धूव पिडेस्तले जाल्यारय हांव तिका पळयता हांव तिचो मोग करता म्हणून तो बापूय मस्त आपणाच्या दुवेचो तो मोग करतलो. काजर नाका म्हणून ताणें सांगलें. पूण हें धूव रॉबर्ट ब्राउनी लागीं काजर जाता. एलिझाबेथ बाट रॉबर्ट ब्राउनी लागीं काजर जाता आनी काजर जावन ती विंगड रावतात आनी अशें तांचें जिवन संतोशान चलोन आसता. आनी चेडूं ही चली एलिझाबेथ बाट आपल्या बापाय खातीर लेटरां बरयता कागदां बरयता. कितलीं कागदां? एक कागद न्ही 100 कागदांनी पगार सुमार 500 कागदां ही चली बरयता आपणाच्या बापाय खातीर आपणाच्या बापायच्या विशांत आनी आपणा विशांत उल्लेख करून कागदां बरयता. आनी आपणाच्या 10व्या वर्साच्या लग्नाच्या जुबल्या वेळार ती कितें करतात मिसाक वेतात मीस भेटयतात पाटीं घरा येतात बरी एक केक काडिल्ली आनी ती केक कट करतात संतोश पासार करतात. आनी तितल्या वेळार घराचें कॉलिंग बेल रिंग जाता आनी दार उक्तें करतात. कोण पळयतना एक पोस्टमॅन व्हडलें गिफ्ट काडून येवन आयलां. व्हडलें गिफ्ट आनी हें गिफ्ट त्या एलिझाबेथ बाटाच्या बापायच्या नांवार आसलें आनी ताणें धाडिल्लें. आनी एलिझाबेथ बाट आपणाच्या पती लागीं म्हणटा अळे म्हज्या डॅडीन बरें गिफ्ट धाडलां. आमचो उडास आसा म्हज्या डॅडीक आमचो उडास आसा लग्नाच्या जुबल्या वेळार हें गिफ्ट धाडलां. आमच्या डॅडीक आमचो मोग आसा ताणें गिफ्ट धाडलां. आनी संतोशान ताणें उक्तें करतात. संतोशान कित्याक ताच्या डॅडीन धाडलें उडासा खातीर धाडिल्लें जुबल्याच्या वेळार संतोशान उक्तें करतात. आनी उक्तें करून पळयत आसतना थंयसर ह्या चलयेन बरयली 500 लेटरां त्या बॉक्सांत आसात. 500 लेटरां त्या बॉक्सांत आसात. आनी हें पळयल्लें एलिझाबेथ बाटाक शॉक जाता. आपणान बरयलें एक कागद म्हणी म्हज्या डॅडीन उक्तें करून पळोवना न्ही एक कागद म्हणी उक्तें करून पळोवना न्ही. ताजे उपरांत रॉबर्ट तिचो पती एक कागद उक्तें करता आनी वाचता आनी तो वाचून म्हणटा तुज्या डॅडीन एक कागद आणलें एक कागद उक्तें करून वाचलें जाल्यार खंडीत ताचें मन परिवर्तन जातें आनी तो आमकां येवन आपोवन व्हरतो ताच्या घरा. तो येवन आपोवन व्हरतो. एक कागद उक्तें केल्लें जाल्यार ताचें मन परिवर्तन जातें आनी तो आमकां येवन आपोवन व्हरतो. पूण तुज्या डॅडीन एक कागदय उक्तें करूं ना. मोगाळ भाव भयणीनो
हे घडीत आमकां आयकत आसतना आमच्या मोतीक येवंक पुरो कसलो बापय क्रूर बापय कित्याक एकागे ताणें उक्तें करून पळोवंक ना. मोगाळ भाव भयणो, आमच्या बापान आमच्या देवान आमच्या खातीर 73 मोगाचे लिखणे लव लेटर्स म्हूण आमी म्हणटा, लव लेटर्स बरयल्ले आसा. आमी तें वाचल्या वेळार, आमी तें नियाळ केल्ल्या वेळार आमच्याय जिवितांत परिवर्तन जावंक पावतात. आमच्या जिवितांत बरें जावंक पावता आनी तूं कितेंच दुबावना. सबाराच्या जिवितांत बरेंपण जाल्लें, सबाराच्या जिवितांत बरेंपण जाल्लें. सान फ्रांसीस असिसी देवाचें उतार ताका मेळिल्लें. सगलो संवसार जिखोन जर तुजो आत्मो होगडायता तर कितें फायदो. आनी हें देवाचें उतार सान फ्रांसीस असिसीक ताचें जिवीत परिवर्तन करता, सोमयाचो तो पाटलाव करता. सान ऑगस्टीन हाच्या जिवितांत कितें घडलें? रोमाकारांक बरयलें पत्र वाक्य 13 आनी अध्याय 13 वाक्य 13 हें वाक्य जावन आसा. रात आखेर जायती आयिल्ली आनी दीस उदेंवसो जालो, देखून आमी काळोखाच्या कामांत पाट करया आनी उजवाडाची झुजा कावाच्या नेस्या. काळोखाची कामां आमी नाश करया, उजवाडाची झुजा कावाच्या आमी नेस्या. पटर्तपण, कामताराय, बासकाळपण, झगडें, मोसोर हें सगळें आमी सोडूंक जाय. आनी हें उतार सान ऑगस्टीनाच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक शकता. अशें मोगाळ भाव भयणो, सबाराच्या जिवितांत देवाचें उतार परिवर्तन हाडूंक शकलें, देवाचें उतार बदलावान सोडूंक शकलें. देखून देवाचें उतार कितें पापसाहेब म्हणलें बरी, 73 मोगाची लिखणी जावन आसात, 73 मोगाची लिखणी जावन आसात. देखून पोरणो सल्लो आसा, नवो सल्लो आसा आनी हे देवाचें उतार आमी वाचूंक जाय. आज पयले सुवातेर देवाचें उतार आमकां कितें करता म्हूण आमी समजून घेवंक जाय. देवाचें उतार एक स्थान जावन आसा, एक स्थान जावन आसा. देवाचें उतार एक स्थान जावन आसा. आमी हर एकल्यांनी पवित्र स्थान घेतलें आसा आनी पवित्र स्थानांत आमी देवाची भुरगीं जाल्लीं आसा. आनी हर एक पाटी आमी संजेचें स्थान गेल्ल्या वेळार आमी कितें जाता? नितळ जाता, निर्मळ जाता. बरो सोप यूज केल्यार परमळ येता न्हय गे. थोड्या दिसा आदी म्हाका एकल्यान 4 सोप दिल्लें आनी तें सोप घाल्लेंच परमळ येता, बरें सोप. तशेंच परमळ आमच्या खातीर बरें सोप आमी उपयोग करता, साबू आमी उपयोग करता आनी बरो परमळ येता. आनी तशेंच मोगाळ भाव भयणो, हर एक पाटी देवाचें उतार वाचता आसतना न्ही केवल कुडीची निताळाय बगार आत्मीक निताळाय आमच्या जिवितांत जाता. कुडीची नितळाय न्ही बगार आत्मीक निताळाय आमचे थंय जाता. आमी नितळ जाता. देखून देवाचें उतार जावन आसा एक स्थान आमी घेतलें. आमच्या आवय बापायन आमकां हांगासर देव तेंपलाक हाडिल्लें. आमी नितळ, आमी निर्मळ जाल्या. पूण हर एक पाटी देवाचें उतार वाचल्या वेळार आमी नितळ जाता आनी निर्मळ जावंक पावता. एक आब सदांच पवित्र पुस्तक वाचतलो आनी ताच्या नातवान ताका पळोवचें आसलें. आबा तूं कितें वाचताय? हांव देवाचें उतार वाचतां, म्हाकाय वाचूंक जाय. आनी नातवान तें वाचूंक सुरू केलें आनी वाचता आसतना ताका कितेंच समजोंक ना. आबा म्हाका कितेंच समजना. देखून आबान ताका आपयलें, भितर आपयलें. पळय हांगा 2 बास्केटात, एक नितळ बास्केट आनी एक मेळी बास्केट. तें मेळें बास्केट तूं काण घे, वचून उदक हाडनें. हांव कितें जालां म्हणसर सांगता तितलें उदक तूं हाडनें. आनी तो गेलो उदक हाडून आयलो बास्केटीन. 1 पटी न्ही 2 पटी न्ही, सुमार 50 पटी गेलो. 50 पटी वचून ताणें उदक हाडलें. बास्केटीन उदक हाडटना आमकां उदक हाडूंक जायना, उदक पुरा सकला पडटा. पूण 50 पटी उदक हाडल्या उपरांत कितें जालें? ती बास्केट मेळी आसली बास्केट नितळ जाली, निर्मळ जाली. तशेंच मोगाळ भाव भयणो, तो आब म्हणटा देवाचें उतार वाचल्या वेळार आमकां समजना जाल्यार आमचें थंय परिवर्तन जाता. आमी नितळ जाता, आमी निर्मळ जाता आनी बरें जावंक पावता. आनी देवाचें उतार आमच्या जिवितांत बदलावान हाडूंक शकता. देखून देवाचें उतार कितें करता? देवाचें उतार आमकां गूण करता. देवाचें उतार आमच्या पावलाक दिवो, उजवाड आमच्या वाटेक. देवाचें उतार जावन आसा उजो, आमकां नितळ करता. देवाच्या उतराक सोलवोनी ना. देवाचें उतार 2 दारेच्या तालवारी बरी खातारता, आमचें काळीज पिंजता.
देवाचे उतार देवाचे जावन आसा त्या मनशाचे न्ही. आकाश आनी भुमी सरतली पूण देवाचे उतार सरचे ना. देवाचे उतार कडपा पडटाचे आथोडे जावन आसा. देवाचे उतार केदींच निर्फळ जायना. देवाचे उतार सकारात्मक आनी परिणामकारी जावन आसा. देवाचे उतार जेजू जावन आसा. देवाचे उतार जिवीत दिता. देवाचे उतार भलायकी दिता. देवाचे उतार विस्वासी केदींच देवाचे उतार आमकां रक्षण दिता. देखून मोगाळ भाव भयणो, देवाचे उतार तें बेश्टें मनशाचें न्ही, बगार देवाचें जावन आसा. देवाचे उतार आसतना बायबल डायरी वाचचो न्ही, बगार पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय. डायरी बिजनेसा खातीर, पवित्र पुस्तक आमचें जिवीत परिवर्तन करता खातीर. देखून आमी पवित्र पुस्तक वाचचें. देवाचे उतार आमच्या जिवितांत कितें करूंक जाय. देवाचे उतार मरयेच्या जिवितांत कितें केलें. बडव्यान देवदतान मरयेक बरी कबड आसल्या वेळार देवाचे उतार तिका प्राप्त जाल्ल्या वेळार देवाचे उतार तिच्या जिवितांत क्रियात्मक जावंक पावलें. तशेंच मोगाळ भाव भयणो, एका बडव्याचे एका दुताचे मध्यांतर आमच्या जिवितांत जावंक जाय. एका दुताचे मध्यांतर, एका दुताचे मजत आमकां जाय देवाचे उतार वाचूंक. आनी देवाचे उतार वाचूंक बरें मन आनी बरें काळीज आमचें तें आसूंक जाय. बरें मन आसा, बरें काळीज आसा, आमच्या जिवितांत परिवर्तन जाता. देवाचे उतार आमच्या जिवितांत परिणामकारी जावंक पावता. देवदूतान गवळ्यांक बरी खबर हाडल्या वेळार तांणी कितें म्हळें. जेजू जल्मला शांती ह्या संवसारी बऱ्या मनशाक ती शांती फावो जातली. आनी देवाचे उतार वाचता आसतना बऱ्या मनशाक ती शांती फावो जाता. किर्तनकार म्हणटा, शांत जा, हांव देव म्हूण तुका कळीत जातलें. आमी शांत जायचे. आमी टेंशन करन आमच्या दिसाचे एक दीस आमच्या आवक आमकां चड करूंक जायना. कशें जेजून म्हणलें आसा, पळया अंतराळांची सुकणीं ती ओंपिनात, लोवनात, तरी देव तांकां पोसता. तशें मोगाळ भाव भयणो, देवाचे उतार वाचल्या वळवे आमच्या जिविताक शांती आनी समाधान मेळटा. देखून मोगाळ भाव भयणो, देवाचे उतार चड आनी चड आमच्या जिवितांत गुंडायाचें करया. देवाचे उतार आयकोवया, नियाळया आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. उबी रावात. त्रिएका देवातय आमचो भावार्थ साऱ्या सत्मंता देवा, सर पदवेदार देवा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या आस्पता आमच्या सुमया. तो पवित्रत्म्यावरी गर्भी सांबाळलो, आमकां मरयता जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सा झडलो, तो मेलो ताका निके पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेदांतलो परतो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उज्या बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्यांची मनशां बिगर वेतलो, सत्मंता पवित्रत्म्या कतोलीक पयस सभे भक्तोचो येतकार पातकांच्या बुक्साने कुडीचे जिवन पोन ससनाचे जिवीत. आमेन. देवाचे उतार आमच्या जिवितांत कार्यागाज आमच्या खातीर आमची मागणी बापा थंय आमी उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, पवित्र पुस्तकांतल्या तुज्या उतरां मुखांत आमच्या लागीं तूं उलयताय. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी हे तुजे उतर उर्बेन परगडच्याक आनी ताचो अर्थ लोकांक सोडोवन सांगच्याक तुज्या पवित्रत्म्यान तांकां बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदार बापा, तुज्या उतरांत आटापच्यो तुज्यो आज्ञा भोव नितीच्यो. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी तुज्या उतराक ताळ पडच्या योजनाद्वारे लोकांक बरेपण हाडूंक वावरीशें तांची मत उजवाडाय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, तुज्या पुतान आपल्या एकाच उतरान पिडेस्तांक गूण केलें. आमच्या पिरगजेंतल्या सर पिडेस्तांनी तुज्या उतरांतावन तांची पिडा सोसूंक बोळ जोडिशें आनी बुजावण आनी भलायकी जोडिशें कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवंत बापा, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगून तुज्या पुतान आपल्या शिसांची काळजां पेटाशी केली. आमच्या सर युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी तुज्या उतराच्या मोगान वाडाशें आनी तुजे
शुभ वार्तेचे दैरादी खात्यारां जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा, तुजें उतार एकवटावचे खातीर आमच्या सर कुटुंबांनी एकवटाच्या स्पिरितान बरोवन तुजें उतर वाचच्या, नियाळच्या, वांटच्या आनी तें फळादायक रितीन जियोवच्या मुखांत देखी बरी जिणी रुतां करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तुज्या उतराक आमची काळजां मनां तूं उक्ती करताय. ह्या वेदी बोवारी जमल्या आमी सर्वांनी तुजें उतर आयकोवच्यान आनी उडणो म्हणच्यान तुजी वळख धरून सदांच तुका साक्ष जावंक दिवची पटलावदारां जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडीभर आमच्या स्वंत गरजा खातीर आमी मागया. सर्गीच्या आबो मगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी तुजें तें उबारली मागणी आयक. आमकां कितें जाय तें तूं जाणाय. तुजी खुशी वयतर तें आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनोय आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाकली महिमेक आमच्या नित्या पयसपेच्या देवाक सरेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे.
तांचे वरवीं पवित्र जावन ससनाच्या सुखाक आमी पावो या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय हसो तुमचे सवे आसो. आमची काळजाव बारुया. आमी ती सर्वेस्परातै उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय आमी तुका दिन वासूंक फावो अकायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवंतपणान जिखले आमा सोमेस्ता जिवी ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. कवी 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 धर्मारामचो सर्वेस्पर तूं. सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचें. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा कुरस्तु पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडोन ईदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जमती आमकां समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेव्हा जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी पेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचे रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत त्या वारावतलें हें म्हज्या उडासा करात. Babarta sogotu pergatu ya. Kursani punarjivan ponavarve tuve amka sodelai somiya. Saracha sarvandanan आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. अजिविताचो वंडो आनी सोडवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुवतेल्या मा समेस्तांक पवित्रत्म्याचे एकपणा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो बुडास करप. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पेटर पॉल सल्डाना आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या सैकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळट कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मळ पळोवंक वकर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां हरिमरये देवाचे माये संगती भगवंत जुजती सोपती भगवंत धर्म दता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. समयान आमकां मागोंक शिकयलां तें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुझे राज समकाय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळें पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करुणयाचे बितां सबोसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरचे नत्रेकतील आमकां तुजे उदार काकळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय. तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वोटांत सांबाळ तो जी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कडतले आमकां शांती दी. पळयावो जावन आसा जेजू आमच्या काळजांत येता आमचे थंय रावता आमकां शांती समाधान दिता. जेवणाका पयलेली आमी सबागी. सोम्या ते म्हजे भितर आमचे म्हाका पवना म्हज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. या तुझ्या भोवरत्या देण्यांत आमची करी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगो. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसू आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. सांजुजेच्या मनाक नव्यानाचे मागणे भगवंता जुजे तुमच्या कती दुकान आम्ही तुझे सरशी येता. तुझ्या भगवंत पतीने मरिये सवे आम्ही तुझी सुसाय मागता. बापाई सारख्या मोगान तुवें बाळूक जेजूक पटलोवन धरलोय. त्याच पर्याता जेजून आपल्या अमोलीक रक्तान मोला घातल्यान आमकांय आणि आमच्या सर गरजांनी तुजो आदार दी. चतुर सांबाळणारा जेजू क्रिस्तान आपलोच करून घेतिल्ल्या लोकांक सांबाळ. आमच्या आत्मीक झुजांक आमकां जैते वंत कर. मोगळा जुजे बापा, जशें तुवें जेजू बाळकाक हेरोदेच्या पसंतो निवारलोय तशें जेजूच्या पवी सभेक सर वायटांतली राख. आमकां हर एकल्यांक तुज्या मजतीन भगवंतपणान पडय. बरी जिणी जिवन बरें मन मरोन सर्गीचो सदां बळसो संतोष भोगोवंक पावय. आमेन. भगवंत जुजे आमा पसत विनाती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आमी फौज आमचे खातीर प्रार्थया. ये देवा, तुवें भगवंत जुजेक तुज्या पुताचे माये सोपती जावंक वेंचून काडलोय. ताका आमी ह्या संवसारी आमचो राखण म्हूण वंदिता. तो सर्गा राजांत आमचो शारोती जावं. ताच्या मजतीन आमकां आनी समेस्त वावराड्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती दी. भगवंत जुजेक आमी मोरतळ्यांचो शारोती म्हूण मान दिता. ताच्या मजतीन आमा समेस्तांक तुजे भगवंत कुशेक काल्तिमान घाल. आमचे आत्मे उपसून दिवन मोरची कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या समया मरिफा वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. क्रिस्ता संगी संगोया संसारा बरी खबर प्रगट्या सलोका. प्रीतीन शांतीची येव्या समाजे उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्ताया. भाऊ भयणी परी एकवटान एकूटाम समजी येव्या एकूटाम समजी येव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास प्रगट्या. क्रिस्ताचे रास प्रगट्या. मोगा सेवेत स्वता विणे जीवन आमचे जिव्या. जीवन आमचे जिव्या. अनवारांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात भरवस्या. सौम्याचेर मात भरवस्या. क्रिस्ता संगी संगोया संसारा बरी खबर प्रगट्या सलोका. शांतीन शांतीची येव्या समाजे उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्ताया. मोगाळ पुत्रा सवे अंपार मर्याशी माती माका. बघेवन कुर्साचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. दिव्यवाणी